फुटबॉलाचे आता पळय झाले की सेन्स केला तुका कितें दिसता चर्चिला की सी म्हाका मरे व्हडले फुटबॉलाचेर उलोवपाचें ना. जेन्ना हांव प्रेसिडेंट आसलो त्या काळान हांवें काम केलां तें आमच्या मेंबरांच्या मुखार आसा आनी लोकांच्या मुखार आसा. इट इज अ पब्लीक इंट्रस्ट. आमी सर्व करता आनी ऑनररी कॅपेसिटीन सर्व करता. म्हाका इतल्याच त्या दिसाक म्हणपाक कशें दिसलें की प्रत्येक खेपेक आतां जो प्रेसिडेंट आहा चर्चिल आसलो मात तो एसेंब्लीन वचून कितें तरी उलयता. हांव म्हणटा कितें ह्यो ज्यो संस्था आसा दे आर पब्लीक इन्स्टिट्यूशन्स. त्यांची जनरल बॉडी मिटींग जाता. अकाउंट सगळे मेंबराच्या मुखार हाडटा. चार्टर्ड अकाउंटंट आसता. ऑडिट जाता. सगळें आसतना बेश्टच ती एसेंब्लीन वचप घोटाळो केलो म्हणून ताका लागून ते म्हाका एक रिस्पॉन्स दिवचो पडलो. सेकंडली प्रोसिजर जो फॉलो केला ताका पयशे दिवपाक तो जर प्रोसिजर चुकला जाल्यार सरकारान करेक्ट करपाक जाय. सरकाराक दिसता की टॅक्स पेयराचे पयशे कशे उडोवपाचे. फुटबॉल क्षेत्रानूच न्हू खंयच्या क्षेत्रान आज रस्ते पाड पडल्या त्याही क्षेत्रान आतां रस्त्याची दुरुस्ती चालू आहा. म्हणजे कितें करता लोकूच येवन आडायता कितें हें सारकें काम करना म्हणून. कॉमन मॅन आडायता तुमकां. कॉमन मॅन तुमकां रस्त्यार येवन आडायता. तुमची परिस्थिती कितें ती कळपाक जाय न्हू. सो आम आदमी पार्टीच्या वतीन हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की स्पोर्ट्स हें जें खातें आसा आनी स्पोर्ट्स क्षेत्र जो आसा तितून तुमी टोटल फेलियर जाल्ले आहात आनी तुमचे कडेन जायना हें सिद्ध जालां सारकें. कित्याक बरे स्पोर्ट्समॅन आज स्पोर्ट्स सोडून गेले. खंयच्याच पेरंट्साक एक आपल्या भुरग्याक स्पोर्ट्सान घालपाक एक इनिशिएटीव जर घेवपाचो आसा जाल्यार तो सुद्दां आज म्हाका दिसता कोण घेवचो ना. कित्याक यू हॅव टोटली फेल्ड. यू हॅव रुइंड द कॅरियर्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स. म्हणून हांव इतलेंच म्हणटा आनी ताचे फुडें आनी कांय सांगना. पूण हें कोणूय सांगतलो. हांव एक एलवेज गोवन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान आसलो डायरेक्टर म्हणून आसलो ताका लागून सांगूना. कोणी कॉमन मॅन सांगतलो यू हॅव गव्हर्मेंट ऑफ दीस पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट ऑफ BJP सरकार आतां 7 वर्सां जालीं दे हॅव रुइंड स्पोर्ट्स.